गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान येवकार हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। लोकसभा राष्ट्रीय पक्षांनीच लढोवची जाल्यार काँग्रेसीन कित्याक लागीं केले स्थानीक पक्ष? आरजेचो मुखेली मनोज परबाचो विर्यातो फर्नांडिसाक प्रश्न। निमाणे कडेन काँग्रेसीन फोडलो प्रचाराचो नाल्ल। हुतात्म्यांक अभिवादन करून उत्तर आनी दक्षिणेन सुरू केलो प्रचार। अटकेक आव्हान दिवपी केजरीवालांची याचिका कोर्टान मारली भायर। ईडीची कारवाय थारायली वैध। अनसुळे वाळपयच्या पंप हाऊसान जालो स्फोट। किलोमीटरभर वाठारांतल्या घरांचे लुकसाण। एकल्याक अटक। स्फोट कित्याक लागून तपास चालू। येरादारीचे नेम मोडून गाडी चलोवप्यांचेर पुलिशेचेर खर कारवाय। हेल्मेट, सीट बेल्ट आनी टिंटेड ग्लास आशिल्ल्यांक दिले तालावा। गोंयभर संवसार पाडवो व्हडा उमेदीन। गुडी उबारून गोंयकारांनी एकामेकांक दिली नव्या वर्साची परबी। आता खबरो विस्तारांत। लोकसभा फकत राष्ट्रीय पक्षांनीच लढोवची जाल्यार काँग्रेसीक इंडिया आघाडीची गरज कित्याक पडली? रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान काँग्रेसीचो दक्षिणेचो उमेदवार विर्यातो फर्नांडिसाक प्रश्न विचारला। गोंयचो आवाज ह्या व्यासपीठाचो वापर करून ताणें काँग्रेसीची तिकेट मेळयिल्ल्याचो आरोपूय ह्या वेळार मनोजान केलो। तशेंच मनोजान रमाकांत खलपाकूय उजरावून काडलो। कॅप्टनाच्या तोंडान काँग्रेस शब्द दिना ते कित्याक ते सांगता तुम्ही? कॅप्टन विर्याटोचे पयलींचे प्रेस कॉन्फरन्स उघडून पळया, ओपन करून पळया मुद्दाम युट्यूबाचेर। काँग्रेसीक एक शब्द त्यांनी म्हणूंक ना अजून पर्यंत। कित्याक म्हणूंक ना? रिजन सिंपल, कित्याक एका काँग्रेसीन वचपाचें आसलें। आतां ती स्टोरी सांगता तुमकां। 2017 जावन 2018 जेन्ना आमी ह्या मैदानाचेर गेले, सगळे जाले, मागीर प्रेस कॉन्फरन्सीस चालू जाले। तुम्ही जर पळयत गोंयचो आवाज प्रेस कॉन्फरन्स जर मारशीत जाल्यार कॅप्टना वांगडा हांव आसलो, विजय जाल्लो, सदांच आमी आसताले। 2019 जेन्ना इलेक्शन येयलें तेन्ना काँग्रेसीक सपनां पडपाक लागली की काँग्रेसची तिकेट आपणाक मेळपाक जाय म्हणून। तेन्ना हेराल्डा वांगडा सेटिंग करून हेराल्डाचेर आपले आर्टिकलां बरोवपाक लायली त्यांनी। आर्टिकलां येवपाक लागली की कॅप्टन विर्याटो फर्नांडीस हो बरो फायटर, हें तें सगळें। त्यांनी आमची मिटींग घेतली टीव्ही कुन्ना हॉलान पणजे आझाद मैदानाकडे मिटींग जाली। आमचे आर्जीचे भुरगे आसले, बाकीचे गोंयचो आवाजाचे मेंबर्स आसले, तेन्ना मिटींग जाली तेन्ना आमकां त्यांनी सांगलें की ह्या इलेक्शनाक काँग्रेसीक सपोर्ट करपाचें आनी आपली तिकेट आपूण इलेक्शनाक रावपाक सोदता। ताचो एकूच शब्द आसलो, सदांच एकूच सेंटेन्स आसलो की आमी हांगा एक्टिविस्ट म्हणून येवंक ना, आमकां सिस्टमान घुसपाक जाय आनी आपूण हांगा गोंयकारांचे माथ्यार घेवपाक येवंक ना। स्टेटमेंट तेचें क्लियर कट त्या दिसा मिटिंगेक जालें। तुमचे तिकेटी फायनल जाता हाय कमांडाचेर, तुमचे म्हादेचो स्टँड जाता हाय कमांडाचेर, आनी तूं सांगता आपूण झगडटलो म्हणून। कोणाक पिशान काडटा तुवें? म्हणजे गोंयकार तुमकां मूर्ख दिसला? एवरी टायम तुम्ही आमकां पिशान काडटात तुमच्या स्टेटमेंटांनी। ह्या म्हादेक लागून तुवें आजून पर्यंत कितें केलें तें सांग, आमकां कळपाक जाय, लोकांक कळपाक जाय। एज अ काँग्रेस लिडर तुवें कितें केलें? राहुल गांधीक लेटर बरयलें, सोनिया गांधीक बरयलें, आमी रमाकांत खलपाक इतलेंच सांगता। तुवें लास्टाक आमच्या कडेन विनंती केला, ते लास्टाक येता कित्याक दोगांयनी तुमी विनंती केल्ली आसा। आमी तुका एक आतां विनंती आमी करता की तूं जाणटो जालोय, हे वय भोंवपाचें न्हू। तुवें जेन्ना तुका विचारलें इंटरव्यू की तुमचे आतां 30 दीस उरला, तुमी भोंवतले काय म्हणून, तुवें सांगलें मातसो जर टायम मेळ्ळो जाल्यार आमी घराघरांत भोंवपाचें म्हणून। आज पर्यंत खंयचो लोकसभा कॅन्डिडेट घराघरांत भोंवला तो दाखोवचो। गोंयांत इंडिया आघाडीन लोकसभेच्या प्रचाराचो नाल्ल फोडलो। प्रचाराक आगळ्या वेगळे पद्दतीन सुरवात करतना काँग्रेसीन पत्रादेवीच्या हुतात्म्या स्मारकाक अभिवादन करून उत्तर गोंयच्या प्रचाराक सुरवात केली। जाल्यार मडगांवां लोहिया मैदानाचेर राम मनोहर लोहियाक फुलां ओंपून काँग्रेसीन दक्षिण गोंयच्या प्रचाराक सुरवात केली। उत्तर गोंयच्या प्रचाराक सुरवात करचे पयलीं काँग्रेसीन पत्रादेवीच्या हुतात्मा स्मारकाकडेन वचून हुतात्म्यांक अभिवादन केलें। पळयात। जय हिंद।
इतक्या खातीर की ह्या पवित्र भूमीन आमकां स्वातंत्र्य मेळून दिलें. ह्या स्वातंत्र्य सैनिकांचे पवित्र आत्मे आज आमच्या कडेन पळयतात. त्यांचो आशीर्वाद घेवन आमी फुडें सरुया. गोंयची भूमी एक प्रकारच्या पारतंत्र्यान गेली. पोर्तुगीजांक आमी धांवडले खरे भारतीय सैन्याच्या आदारान, आणि देशांतल्या विविध भागांतल्यान जे स्वातंत्र्य सैनिक हांगा उभे जाले त्या सगळ्यांनी मग एक संयुक्त असो लढो उबो केलो आणि आमकां स्वातंत्र्य मेळून दिलें. आज तशाच प्रकारचो लढो आमी परत एकदा घेवन आमी फुडें सरतात. गेली अनेक वर्षां जाली गोव्याच्या लोकसभेन आमच्या काही माजी खासदारांनी जरूर आवाज उठयलो, परंतु गेली 25 वर्षां हो आवाज खंय कित्याक बंद जालो हांव नकळो. परत एकदा आमच्या लोकसभेन गोंयचो आवाज बुलंद करूया ही तुमच्याकडे हांव मागणी करता. आणि त्यासाठी म्हाका आणि माझे मित्र कॅप्टन विर्यातो आमकां दोगांयकी तुम्ही लोकसभेन धाडात अशी कळकळीची विनंती करता. गोंयच्या हक्का पासत झगडले, कित्याक जेन्ना कास्तार जाता जोरीतोर तेका विचार करपाची तांक ना, कापासतात ना, जाल्यार हे गोंय आनी मुखार काबार जातले. आज लोकांकूय दिसता की काँग्रेसाचे कॅन्डिडेट जावं इंडिया अलायन्साचे कॅन्डिडेट जिखून येवपाक जाय म्हणून. जाल्यार दक्षिण गोंयच्या प्रचाराक सुरवात करचे पयलीं काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीच्या फुडाऱ्यांनी मडगांवां राम मनोहर लोहियाक फुलां ओंपली. आणि सगळ्या गोंयकारांक आज गुढी पाडव्याच्यो हार्दिक शुभेच्छा. गुढी पाडवा म्हणटा तो एक हिंदू धर्मा भितर नवें वर्स, आणि ह्या दिसाक आज पळय जे गोंयान आणि देशान जे डिक्टेटरशीप, ह्या भारतीय जनता पार्टीचे डिक्टेटरशीप सरकार जे चल्ला ताका हुमकावन भायर घेवपाक म्हाका दिसता ही क्रांती आज आमी पयली हुतात्मा स्मारक आणि आज साऊथ गोवाची कॅम्पेन आमी आज हांगा डॉक्टर राम मनोहर लोहियाच्या मुखार चालू केलें. कित्याक आज हो व्यक्ती डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जाणे गोवा लिबरेशनाची क्रांती पेटयली, त्या पवित्र स्थानावयल्यान आमी आज साऊथ गोवाची कॅम्पेन जो आमचो उमेदवार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस जो आसा ती आज आमी चालू केल्ली आसा. आयज या पवित्र स्थानार ज्या जाग्याचेर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आणि डॉक्टर जुलिया मिनेझीस एक उलो बांदलेलो तेन्नाची तानाशाही काबार करपाक आयज म्हाका दिसता परिस्थिती तीच जाल्ली आसा. आयजूय तानाशाही जाल्ली आसा. आयज लोकांचो आवाज बंद करपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा. कोण तर आवाज काडीत जाल्यार तांकां भितर उडयता. तांचे फाटल्यान ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स वाल्यांक सोडटा. बट आयज आमी गोंयांत पळयत जाल्यार स्पेशली आमच्या साऊथ गोवा आमी म्हणटा एक इवल आय, बुरी नजर हे दिल्लीवाले जे गुजरातचे आसा ते लॉबी बिझनेसमॅन आमचे गोंय काबार करपाक विकपाक फुडें सरलेले आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांच्या अटकेक आव्हान दिवपी याचिका उच्च न्यायालयान भायर मारली. ताका लागून अरविंद केजरीवाल हांकां परतून एक फावट धपको बसला. ईडीन केल्ली कारवाय बेकायदेशीर आसून बंदखणींतल्यान सुटका करपाची मागणी केजरीवालांच्या वकिलान केल्ली, पूण ईडीन केल्ली कारवाय योग्य थारायत कोर्टान केजरीवालांची याचिका भायर मारली. अनसुळे वाळपयच्या नासीर काजू फार्मांत सोमारा राती जाल्ल्या जिलेटीन स्फोटाक लागून पुराय वाठारांत खवदळ. ह्या स्फोटाक लागून 1 किलोमिटराच्या वाठारांतल्या घरांच्यो वणटी, जनेलांचे हारशे, पाक्यांचे व्हड प्रमाणांत लुकसाण जाला. वाळपय पुलिसांनी नासीन हुसन जमादार हाका ताब्यांत घेतला. सोमारा राती अनसुळे वाळपय जाल्ल्या स्फोटांत पुराय वाठार हल्लो. ह्या स्फोटाक लागून 1 किलोमिटराच्या वाठारांतल्या घराच्यो वणटी, जनेलांचे हारशे, पाख्यांचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालां. वाळपय पुलिसांनी नासीर हुसेन जमादार हाका ताब्यांत घेतला. प्राथमीक म्हायती प्रमाण हो स्फोट जिलेटिनाक लागून जाल्लो. मात आतां हो स्फोट खऱ्यांनी जिलेटिनाक लागून जाला काय ना हाचो तपास चालू आसा. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून तपासणी केल्या.
ते हे जालें तेन्ना तुमी ब्लास्ट जालो पळय तेन्ना तुमी खंय आसले? आम्ही हांगाच आशिल्ली नमाज वचून तेन्नाच बसला लायट बी सगळी गेली तेन्नाच ते केलं. लायट बी गेली तेन्ना ब्लास्ट जालो तेन्ना आणि मागीर तुमकां कितें जालां तें कळूंक ना? कोणाक कितें जालां कांयच कळना सगळी आपली आपली घरानूच न्ही काळोख घालो लायट बीन म्हणजे ब्लास्ट जालो तेन्ना लायटी बी सगळी गेली. सगळी गेल्ली. आमच्या वाड्यातले लोक शिगमो पळोवपाक म्हणून गेला त्याच जाग्याचेर जर आमच्या वाड्यार जर कोण जाणटे नेणटे कोणी तरणाटी म्हातारी कोणी असता तीच तेंची जर कितें डेथ जाताली कितें जातालें लायच त्या शिगम्याच्या कारणान एक आमच्या देवा कडेन हांव इतलेंच मागता की शिगमो आसा म्हणून आमचे सगळे लोक भायर बाजारान गेले म्हणून आयज कोणाक तुमचें घर खंय? मातशें हांगाच्यान मुखार ते पळय तुमच्या घराक बी डॅमेज जाला? फुल डॅमेज जाला. किचनाचे वयले अख्खे पत्रे गेल्ले आसा प्लस माझे भिंतीक फुल क्रॅक जे टच भिंत आसा ती फुल क्रॅक इतलो क्रॅक पडला तुम्ही येवन पळोवंक शकता आता घराडे. हे जण ब्लास्ट जालो पळय तेन्ना तुमी खंय आसले? आम्ही बाजारान आमकां बाजारांतले लोक विचारता की बाबा तुमच्या थंय कितें जालां म्हणून आमकां खबरच नाही जेन्ना हांगा येवन पळयता जाल्यार आमच्या हांगा इतलो व्हडलो ब्लास्ट जाल्लो आसा. सगळे लोक आमकां हेच्या पयलीं बी तुमी केन्ना आयकलेले अशें कितें? अशी गजाल आमच्या ह्या अंसल्या वाड्याचेर केन्ना घडोवंकूच ना. हे आतां ब्लास्ट कसो जाला कितें जाला हे कितें तुमकां जालां ते कितें? आतां तेका खबर जो तो कोण ओनर आसा जाग्याचो न्ही तेका खबर आसतले आमकां कांयच खबर ना. अशी केन्ना आमच्या वाड्यार इतलें घडोवंक तुमी त्या ओनराक बी वळखता? तेजे आतां नासीर तेका आमी आतां नासीर नांवान आमी वळखता पूण तो कितें तेजो बिझनेस कितें ते आमी नकळो तेजे. पूण तो स्फोट जालो पळय तो खंय जालो? तो तेज्या ओन जाग्यान जाल्लो आसा तेजेच मेन तेजे जे मेन कंपाऊंड आसा ते कंपाऊंड तेजे पडलेले आसा अख्खे तुमी पळयल्ले आसता रस्त्याचेर आतां ते बी कितें आतां रात जाल्ली आमकां ते तुमच्या ह्या वाड्यार कितली घरां आसा? आमचे जवळपास पळोवंक गेले जाल्यार 70-80 घरां आसा. सगळ्यांक डॅमेज जाला म्हणटा? फूल म्हाका दिसता की एक सगळ्यांची घरां पळोवंक ना भोंवन पूण सद्याक म्हाजें घर डॅमेज जाल्ल्या म्हाका मॅक्झिमम आमकां रिपोर्ट मेळटा ते दिसपान एक 10-15 घरां डॅमेज जाल्ल्या. अजुनूय घरां फुडली पळोवपाची आसा कित्याक लोक थोडे भायर गेल्ले आसा ते कोण येवंक ना घरांनी. आमी अनसोळे सत्तरी हांगासर आसा हे बिरोंडा पंचायतीत पडटा आणि काल सोमारा रातच्या 8 सुमार हांगासर व्हडलो ब्लास्ट जाल्लो आणि ह्या ब्लास्टान खुबशे लुकसाण जालेले आसा. काल राती काळोख आसलो आनी ताका लागून एक्झॅक्ट कितें जालां हेजे कळनासलेलें पूण आतां आमी हांगासर येयल्या जाल्यार आमकां दिसता की हांगासर जो पंप हाऊस आसलो आनी सायडीक बाय आसलेली तशेंच कंपाऊंड आसलो तो सगळोच डॅमेज जाल्लो आसा. कोणाक दिसत ना की हांगासर पंप हाऊस आसलो. हो इम्पॅक्ट इतलो व्हडलो आसलो की एकूण 5 किलोमिटराच्या वयर हेजो आवाज येयल्लो आसा आणि त्याच्या भायर हांगासर जी घरां आसा तांकां सुद्दां डॅमेज जालेली आसा. 1 किलोमिटर जी घरां आसा ती चडशे घरांक मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जालेली आसा आणि तशेंच हांगासर जी झाडां आसा तशेंच सायडीची जे कंपाऊंड आसा तसोच आनी गेट आसा ती सगळीच गेलेली आसा. हांगासर जो ओनर आसा तेजें नांव नासीर जमादार आसा आणि हेजी जी प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा आणि हेजे तो सांगता की हांगासर तेणी 25 जो ब्लास्ट जाला तेजे कारण म्हटल्यार तेणी जी जिलेटीन दवरलेली तेजी ही जिलेटीन आसा ती इलिगल आसा आणि तेणी तो सांगता 25 जी जिलेटीन दवरलेली पूण अशें दिसता की ही जिलेटीन नसून आनी कितें तरी आसूं शकता कित्याक काल आमी राती येयली तेन्ना ब्लास्ट जाल्लो आनी तेजो जो वास आसलो तो सगळ्यांक पसरलेलो पूण जिलेटीन जो वास असो नासता आनी इतल्या प्रमाणात 25 जिलेटीनाचो इतलो स्फोट जावंक शकना कित्याक ह्यो जो आवाज आसा तो एक 5 किलोमिटरच्या वयर गेल्लो आनी जे लुकसाण आसा ते 1 किलोमिटराची जी घरां आसा तांकां जालेली आसा. ह्यो जे बारूद आसूं शकता किंवा आनी कितें आसूं शकता पाहिजे सध्या पोलीस चौकशी करता. राती SP आयिल्ले आणि त्यांच्यानी जे पोलिसांनी वाळपय पोलिसांनी हांगा येवन पंचनामा करून जे एरिया आसा ती सील केलेली आणि त्याचे मागीर SP येवन सगळी चौकशी केलेली. आज सकाळच्यान पोलीस येत आसा परत फॉरेन्सिक लॅब यांची हांगासर चौकशी करत आसा. तशेंच आता DSP येवन गेल्लो आसा आणि फुडलो तपास सुरू आसा. हांगा जी एरिया आसा तेचे लोक म्हणटा की आमकां हांगाची जे लुकसाण भरपाई जाल्या ती आमकां दिवपाची सरकारान किंवा तेंचे ओनरान तशेंच हांगासर तलाटीन येवन घराची पंचनामा केल्लो आसा. आतां आमकां खबर आसतली की इलिगलिटी ही खूब वाडलेली आसा आणि वाळपे सारके एरियान अशे स्फोट जावप ह्यो खूब मोठी गजाल आसा आणि अशी गजाल जावपाक जायना ताका लागून योग्य कार्यवाही जावपाची गरज आसा. वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत. येरादारीचे नेम मोडून गाडयो चलोवपी मनशा आड पुलिशेन मंगळाराक खर कारवाय करीत तांकां तालावा दिली. हेल्मेट ना घालप तशेंच सीट बेल्ट लायन आसतना गाडी चलोवप टिंटेड ग्लासाच्यो गाडयो तशेंच येरादारीचे हेर नियमांचे उल्लंघन करपी मनशांचेर खर कारवाय केली. राज्यात अपघातांचे सत्र चालू आसा. फाटल्या कांय दिसांनी तुमी पळयला दिसाक एक अपघात जावन एकलो मंत्री आपलो जीव वगडयता. चूक कोणाची आसूं अपघात जालो जाल्यार कोणाक ना कोणाचो तरी जीव
वयतात. ह्याच फाटभुंयेचेर गोंयचे येरादारी पुलीस तशेंच पुलीस पर्सनल सामके कडक जाल्लेले आसा आनी तेणी आपली कारवाय जी आसा ती कडक पद्दतीन चालू केलेली आसा. आमी आसा मिरामार सर्कलाचेर आनी हांगा सकाळच्यान पुलीस पर्सनल जे आसा ते कारवाई करत आसात. जे कोण हेल्मेट घालना, जे कोण सीट बेल्ट घालना तेंचेर कडक नजर दवरून तांकां फायन मारप, अवेरनेस करप हें तेंचें काम नेटान चालू आसा. राज्यांत घडपी आजकालचे जर अपघात पळयत जाल्यार सगळ्यांनी तेची काळजी घेवपाची गरज आसा. ड्रायव्हिंग करतना आपूण वेवस्थीत सुशेगाद ड्रायव्हिंग करप, 2 व्हिलर्स जे कोण चलयता त्यांनी हेल्मेट घालप, 4 व्हिलर त्यांनी सीट बेल्ट घालप, तशेंच स्पीड कंट्रोल करप. आयजकाल रस्त्यार गाडयो वाडल्या, ट्राफीक वाडला. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम चालू आसल्या कारणान रस्ते बारीक जाल्लेले आसा, वेगवेगळ्या जाग्यांचेर ऑब्स्ट्रक्शन्स आसात. हे सगळ्यो गजाली आसतना गाडी चलयतना आपूण कितली काळजी घेता हें खूब गरजेचें आसता. त्याच भायर पुलीस पर्सनल जे आसा ते तेंचें काम करता हें आमकां दिश्टी पडटा. आयज मिरामार सरकारान सकाळच्यान तेंची कारवाय चालू आसा आनी तेणी कितलेशेच लोकांक हेल्मेटा खातीर म्हणा किंवा सीट बेल्टा खातीर फायन मारून तांकां अवेरनसूय करता. मंगल यात्रे सयत विजयाचे प्रतीक आशिल्ली गुडी उबारीत भौशीक गुडी पाडवो म्हळ्यार संवसार पाडवो गोंयभरान मंगलमय वातावरण व्हडा उमेदीन मनयलो. पळोवया गोंयभरच्या गुडी पाडव्याची खिणचित्रां. हे बऱ्याच जणांना खबर येयला हांवें मुद्दाम बऱ्याच जणांक खबर ना. बऱ्याच जाण 1 जानेवारीच्यान नवें वर्स आपलें मनयता आनी 31 डिसेंबराक दिसा अशा कितें वर्स निभयता. दुसरें वर्स येतलें काय हें तांकां कळना आनी दुसरें वर्स थोड्या जाणांक येयबी ना. अशी वायट परिस्थिती, अशी वायट संस्कृती आज ह्या जगात येवपाक लागलेली आसा. पण हे सगळें करता आसतना आमी एका नवीन वर्साची सुरवात एक प्रभात फेरींतल्यान नवीन गुडी उबारून नवीन संकल्प करून ताची आमी सुरवात करता. ह्या वर्साक आमी 16वें वर्ष साजरे करता आनी गेली 16 वर्ष आमी ही सतत गुढीपूजन, सार्वजनीक गुढीपूजन असो कार्यक्रम करता. त्यामुळे आजच्या ह्या
नववर्ष साजऱ्याच्या सगळ्या भाविकांक आणि सगळ्या प्रेक्षकांक हे आम्ही शुभेच्छा दिता. हिंदू नववर्ष स्वागत समिती मठग्राम च्या वतीन आयज हो हिंदू नववर्ष स्वागत कार्यक्रम या लोहिया मैदानाचेर संपन्न जालो. अनेक वर्सां असो विचार चलतालो की समस्त मठग्रामवासी ह्या नववर्षाचें स्वागत करपा खातीर मडगांवाक एकठांय येवचें ते ह्या वर्साक पूर्ण जालें. उत्तर गोंयांत श्रीपाद नायक हांकां 1 लाखा परस चड मतांनी वेंचून हाडपाचो निश्चय भाजपान केला. ते दिश्टीन काम सुरू आशिल्ल्याचे हळदोणचो आदलो आमदार ग्लेन टिकलोन सांगले. दुसरे वटेन काँग्रेस उमेदवार रमाकांत खलपाचेर टिका करतना ताणें म्हापसा अर्बन सहकारी बँकेच्या विशयाचेरूय उलोवप केलें. आमचो भाऊ श्रीपाद नायक वॉज अ वॉर्ड मेंबर, ही वॉज अ सरपंच, ही वॉज अ MLA, MP, and MPs and he's been a minister. So he has enjoyed all this work and has done plenty of development. He is also rated as the 10th performing minister in the country. So you can imagine that the reason the ticket Dilasa is a simple man, clean man, and he truth, he speaks the truth. I just was 40 away na to. So याका ते कितें आपणे हें दिता न्हू आमकां सांगपाची गरज ना. आयज तो कॅन्डिडेट दिल्लो आसा म्हापसा आमच्या उत्तर गोंयचो कॅन्डिडेट. लोकांकूच विचार एज फार एज द इमेज एक बँक आसली, बँक एक आमची बरी बँक आसली म्हापसा बँक आसली, बरी बँक आसली आमची. ते बँकेची स्थिती कितें? आय वॉज अ वोटर, आय वॉज ऑल्सो होल्डर, बिजनस होल्डर ऑफ द बँक. लोकांचे सारके ते बँकेचे कितें जालें? लोकांचे पयशे सारके लोक काम करून त्याचे रोखताचे पयशे लोकांचे पयशे कित्याक शिरकले ते विचार करपाची गरज आसा. एंड असले आयज आमचे कॅन्डिडेट काँग्रेसान निवडून दिला. दोन पाटी ते पडल्यात MP इलेक्शनाक विथ एगेन्स्ट श्रीपाद ओनली. एंड ही टॉक्स अबाउट दे विल टेक दिस अफेर्स ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा एंड ऑफ नॉर्थ गोवा टू द सेंटर. फॉरगेट इट, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल. अस्नोडे दोडामार्ग कार आनी मोटरसायकली मदीं जाल्ल्या अपघातांत एके बायले सयत 3 जाण जखमी जाले. मोटरसायकल चलोवपी तरणाटो गंभीर जखमी जाल्ल्याचें कळटा. सोमारा रातीं नानोडे वाठारांत हो अपघात घडलो. फाटल्या कांय दिसांच्यान दिवचल तालुक्यांत अपघातांचें प्रमाण वाडत आसा. दर दिसा खंय ना खंय तरी अपघात जाल्ल्याची बातमी आयकपाक मेळटा. असोच एक भिरांकूळ अपघात सोमारा राती दिवचल तालुक्यांतल्या नानोडे गांवांत घडलो. कासारपाल अस्नोडे रस्त्याचेर नानोडे हांगासर कार आनी मोटरसायकली मदीं जाल्ल्या अपघातांत एके बायले सयत 3 जाण जखमी जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. थळाव्या लोकां कडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या त्या अनुसार मोटरसायकल चलोवपी तरणाटो गंभीर जखमी आसा आनी ताचेर सध्या बांबोळेच्या GMCत उपचार सुरू आसात अशें कळटा. ताची भलायकी हुस्को करपा सारकी आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. गोमंतक TV खातीर नानोडेच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. अर्जुन वाठारांतल्या चिवार जंक्शनाचेर एका रेंटो कारीन रस्त्या कुशीकच्या लायटीच्या खांब्याक धपको दिलो. सोमारा मध्यान राती जाल्ल्या ह्या अपघातांत कोणाकूच दुखापत जावंक ना. चालकाचे कारीवेलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. पळय राती आमची इलेक्ट्रिसिटी बंद जाली आनी म्हाजो चेडो भायर वयतालो तर ड्रायव्हराक लेट जाली. लायन आसलेली गाडयांची, ट्रॅफिक जॅम एक्झॅक्टली. तो म्हणून ड्रायव्हराक फोन केलो, हांगा हें जालां म्हणून. मागीर तो आयलो आनी ती आमची गेली. कितें जालें अशें जालां म्हणून एक रेंट वेहिकल रेंट अ कार मारली म्हणून तकली ताजेर. म्हणटकच आमी ल्हान आसतना हळशे घेवन येताले एक्सिडंट जावपाक, पाणी मारपाक त्या कोण पडला तेजेर कोण अनकॉन्शियस आसा पळय ताजेर. आनी ही परिस्थिती आमी पासून चलता. डेव्हलपमेंट सांगूत हांवें पाटील सांगलेलें MLAच्या PA सिद्धेशाक बरें ते खरी हांगा स्पीड ब्रेकर घालया, थंय स्पीड ब्रेकर घालया त्या वर्साक. कारण हें अशें घडटलें आनी हेच्या फुडें अशेंच घडटलें अशें आमी तर करिना जाल्यार. मोस्ट इम्पॉर्टंट इज स्पीड ब्रेकर. सो पंचायत सिद्धेश म्हणून आमचो रेजोल्युशन घेता, PWD धाडटा आनी तेजेर ते स्टार्ट करून फटाफट करतले काम. हेजेर आमी आस धरून दवरल्या.
रस्तो बरो आहा देवाचे कृपेन आमच्या एमएलएन आवडल्या म्हटल्यार स्पीड ब्रेकर इज अ मस्ट इज अ मस्ट एट 2 places. Tough times here. Accidents are happening from my childhood and maybe before that also. On the same road. Same road. ताळगांव वाठारांत विद्यापिठा कडेन वचपाच्या रस्त्याचेर कोयर सांठोवन दवरतात. फाटल्या साबार वर्सां सावन हांगा कोयर दवरतात. ह्या कोयराची बंडलां करून उपरांत ताचो विलो लायताले. मात आतां कोयराचो विलो लावपी यंत्रणा हांगा चालीक लायला. ह्या यंत्रणेंतल्यान कोयराच्या धुवराचें प्रदूशण जाता. हाका लागून लोकांक श्वास घेतना परस त्रास जाता. तशेंच प्लास्टीक आनी हेर वस्तू पासत तयार जावपी हानिकारक धुवर लोकांच्या भलायकेक लेगीत त्रास करपाक लागला अशी माहिती थळाव्या नागरिकांन दिल्या. कोयरांतल्यान तयार जावपी हानिकारक रसायनीक धुवर कॅन्सरा सारक्या दुयेंसांकूय कारण थारूं येता. टीव्ही सिरियल्स तशेंच वेब सिरीजांत काम करपी नामनेचे सिनेमॅटोग्राफर तशेंच फामाद सिनेमॅटोग्राफर के वैकुंठ हांचो व्हडलो पूत के आतिश संवसाराक अंतरलो. कांय दिसां पयलीं ते आपल्या मूळ घरा म्हणल्यार मडगांवां आयिल्ले. फाटल्या कांय दिसां सावन ते दुयेंत आशिल्ले अशें कळटा. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आमी भुरगेपणाच्यान हो पेपर पळयता. पेपर वाचप हो गोमंतक आनी गोमंतक म्हणटा कितेंय दुसरो सुद्दां पेपर जर जावत जाल्यार गोमंतक हाडले म्हणप. तरुण भारत समजा जावं जाल्यार गोमंतक हाडले म्हणप. अशें गोमंतकान म्हाका दिसता ह्या गोंयची